माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा संदर्भात पुलिशेत कागाळ केली, पण पुलिसांनी कागाळ अजून नोंद केली ना असे पंच नीलम नायक हाणे सांगले। लिकेज बंद केल्या अशी सांगून थळाव्यांची दिशाभूल करची नी, उपजिल्हा अधिकाऱ्यान लक्ष दिवचे, लोकांच्या जीवाकडेन खेळचे नी। आणि आम्ही कोण कोणा विचारले ते म्हणपाक की 6 दीस पयलीं ती पायपलायन थंय पडलेली आशिल्ली आनी जेसीबी थंय आशिल्लो। ताका काम मेळून म्हणून तेंच्यांनी मागीर कंटिन्यू केलें तें MES मॅक्सन बिक्सन आसा त्या सायडीच्यान गेले ते परत हे सायडीच्यान दाबोली जंक्शन पडपाक लागले। समज तांकां थंय मेळ्ळेले जाल्यार ते इतले फुडें वचपा नाशिल्ले न्ही। सो आतां हे कितें म्हणून आमी कांय समजना, कित्याक मोस्ट इफेक्टेड इज आवर विलेज। आयज आमी सगळे आमचे गांवांतले लोक आसा ते म्हाका म्हणपाक लागले तुका कितें सांगना। सो म्हाका कांयच तेंचे कितेंच एक फोन कॉलूय ना बाबा मेळ्ळें आर यू सॅटिस्फायड आनी कितें कितें नाल्यार गांवकारां येवन ताणें सांगपा जाय आशिल्लें। आज तेंचे थंय थोडे सेक्युरिटी आसा, मागीर व्हाळांतल्यान ते सोप करून पेट्रोल काडपाची टीम आसा, दे आर स्टील वर्किंग देर, पूण आमकां कांयच हांगा इन्फॉर्मेशन मेळना। आमी कितें चिंतपाचें? आतां पेपरार पळयलें, काल हांव वचून पळयलें तें स्वता तेन्ना ते सांगता की सगळें बरोबर आसा। सगळें बरोबर आसा जाल्यार तुमी पायपलायन चालू करा। समज सगळें जालें जाल्यार ते खोदल्या ते बंद करा आनी पायप चालू हे करा न्ही, परत तुमी पंपींग चालू करा। इतली समज तुमी कॉन्फिडंट आसा जाल्यार अशें तुमी लोकांची दिशाभूल करनाका। आनी तो हांवें कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनार, जाल्यार ती आजून रजिस्टर करूं ना। हांवें PIक मेळ्ळें, PI म्हणपाक लागलो की ना आमी ZITL कडेन सगळें कितें कितें मागलां, वी हॅव गॉट द प्लॅन आनी सगळें हे शोन मी, बट आय एम नॉट सॅटिस्फायड। आमची हांगा कंप्लेंट रजिस्टर जावपा जाय, आमचे गांवचे लोक इफेक्टेड आनी हेजेर हे जावपा जाय, खोलवर चवकशी जावपा जाय कित्याक लागून अशें जालें। ही नॅग्लिजन्स आनी नाजाल्यार दुसरी तर चोरी, हे 2 गोश्टी आसा हितून। सो ओन्ली पुलीस डिपार्टमेंट कॅन फायंड आउट दॅट। आमी डेप्युटी कलेक्टराक इतले इन्फॉर्म केले, फोन केले, ते केन्ना येयलेच ना आमच्या गांवच्या लोकांची खबर करपाक। काल थंय खणटा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर थंय भितर वचून पळयतात। सो आमकां खूब वायट दिसलें, कित्याक गांवच्या लोकांचे आमी तुका उलो मारतात न्ही, आमी आमचें दुख कोणाक सांगपाचें? डेप्युटी कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी, ती टेल आमचें दुख व्हडें ताका सांगपाचें। डिजास्टर मॅनेजमेंट तेज्या हातीन आसा, जाल्यार तेणें आमच्या गांवांत येवन विजीट करून सांगपाची आमकां गरज आशिल्ली। पूण तो खंय तरी ते ZITL तेजे पायपलायनीक भितर वचून तो चॅक करता। खरोखरच आमचे सगळे लोकांक वायट दिसलें हाचें। माटवे दाबोळीचे थळावे ह्या पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून बरेच नाराज आसात। कामगारांक विचारल्या लिकेज बंद केल्या म्हण सांगून समाधान करतात, पण लिकेज जरी बंद केल्या जाल्यार व्हाळांत जे पेट्रोल व्हांवता ते खंयचे असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला। गांवच्या लोकांक ह्या वासाचो त्रासय जाता। आता ते म्हणटा पायपलायन ती बंद केल्ली आहा, फ्लो बंद केल्लो आहा, पूण तो फ्लो बंद केल्लो आहा जाल्यार हिंगा आता कंटिन्युअस आमकां कलेक्शन ते करता, तेंचे मनीस लेबर आसा ते कंटिन्युअस तेणी ते व्हाळान ब्लॉकेज घालून सोकिंग पॅड्स घालून ते पेट्रोल जे वयल्यान फिल्म येता आनी कंटिन्युअस ते काडीत आहा, कंटिन्युअस डे एंड नायट। ते आतां बंद केल्ले आहा जाल्यार आनी खंयसून येता हे? आनी ताका ते विचारले हांवें फक्त एकूच पायपलायन आहा काय म्हण हिंगा? तो म्हणटा काल तेणी डिटेक्ट केला आनीक एक मायन्यूट होल मेवला म्हण। तो होल मेवला जाल्यार तो इतल्या बारीक होलांतल्यान इतले डॅमेजीस आनी इतलो कंटिन्युअस फ्लो जावचो नासलो। आनी तो बंद केल्यार आतां ती पायपलायन बंद केल्यार समज 15-20 दीस जातले, पूण फ्लो अजून आमकां मेवता, कंटिन्युअस कलेक्शन जायत आसा। आता केन्ना जाल्ले आनी कितले जाता ती कांयच खबर ना, कांयच हे करूं ना, तेणी असेसमेंट करूं ना। जालें ते कडेन आतां तो श्री प्रसादा कडेन तो एकूच होल का म्हूण लिकेज, तो म्हणूंक लागलो आतां आमी मलेशियासून आनीक टीम हाडटा आमी आनीक फायंड आउट करपाक आनीक ते लायनीन आनी कितें लिकेजीस आहा जाल्यार पळोवपाक, डिटेक्ट करपाक। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर शुभम तिळोजी।